नमस्कार. डिबेटच्या ह्या आयच्या वगात तुमकां सगळ्याक येवकार. विशय आसा पणजे पोटवेंचणुकेचो. वातावरण पळयल्यार ही पुराय वेंचणूक वन सायडेड जाता काय कितें आनी खरेंच फिल्डाचेर जर प्रचार पळयलो जाल्यार कोणाची इल्लें वजन चड आसा आनी कोणाची कमी आसा हाजेर आमी भासाभास करतले. स्ट्रिक्टली आमी 3 पत्रकारां घेवन करतात कारण हाजी मुखाल्ली जी डिबेट आसतली ती आमी पॉलिटिशियन्सां घेवन करतले. 3 पत्रकार जाणे जे लागीं सावन हो प्रचार पळयतात, दोनी हांचे मॅनिफेस्टोज पळयतात, कॅम्पेन पळयतात, तांकां कितें दिसता आनी तांची एनालिसीस कितें तें जाणून घेतले. पयलीं आसात म्हजे बरोबर ते ज्येश्ठ पत्रकार आनी नवप्रभाचे सिनियर रिपोर्टर संजीवा वेरेकार. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर ज्येश्ठ पत्रकार आनी दैनिक हेराल्डाचे चीफ रिपोर्टर पांडुरंग गांवकर. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर ज्येष्ठ पत्रकार गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टाचे अध्यक्ष आनी गोवा दूताचे चीफ रिपोर्टर किशोरबाब गांवकार. संजय, हांव सुरवात तुजे कडच्यान करता. कितें दिसता परिस्थिती पळयतकीर? इट इज बिकमिंग अ वन सायडेड अफेअर काय दर इज अशें दम आसा, फायट आसा अशें दिसता पणजेचे बाय इलेक्शना भितर? फायट तशें पळय जाल्यार कसली अजून निकतो भट नावंक गेला. म्हणून म्हाका दिसता की फायट अशी काय ना. भितरले भितर BJPचो कॅन्डिडेट पळय आसा सिद्धार्थ, हो मनोहर पर्रीकाराचो वारस म्हणून ताका पळयता. ह्या 2 वर्सांक तरी ताका वारस म्हणून पळोवचो पडटलो. आनी मनोहर पर्रीकारान जे ह्या पणजे मतदारसंघांनी मनोहर पर्रीकार म्हणून एक व्यक्ती आसा आनी जाका लागून हांगा BJP सत्तेर येवंक पावली पर्रीकाराक लागून. अशा व्यक्तीचो जो वारस म्हणटकच ती दुसरी गजाल, सिद्धार्थ हो ताजे तालमीन वाडला कोणाचे आनी मनोहर बाबाचो ताजेर आशिर्वाद आसा. अशा वेळार सरळ सिद्धार्थाचे बाबतींत सगळें वातावरणूच म्हाका अनुकूल दिसता. दुसरे विरोधान कितें सुरेन फुर्तादो काँग्रेस हो तसो विरोधी पक्ष खरो, पूण सुरेन फुर्तादोचें कितें आसा की ते सामान्य अशें लोकां मदीं व्हडलोसो संबंद नाशिल्ल्यान फक्त एक रिफायन लोक जे आसा मिरामारचे ते अशे लोक उलयतात की ताजो संबंद एका रिफायन वर्गा पुरतो मर्यादीत म्हणून. आनी सामान्य लोकांची नाडी जरी ताका कळटा आसली कोणाक सुरेंद्राक, पूण लोकांक तें दिसूंक जाय न्ही हाका आमची नाडी कळटा म्हणून. पूण अशा वेळार म्हाका व्हडलेशें तें दिसना. आनी तिसरो हो समीर केळेकार म्हज्या हाजे प्रमाण हांव समीर केळेकाराक तसो वळखता. तातूंत समीर व्हेरी इंटलॅक्च्युअल्स आनी तशें IIT आनी तसो हुशारेचो जर विशय पळयशी जाल्यार तो मनोहर पर्रीकारा परसूय ताका हुशार अशें मानतात विद्वत्तेच्या हातूंतल्यान. पूण हांगा फक्त इलेक्शनाक विद्वत्त्या कोताक येना न्ही. हांगा एक गजाल जाय, समीर केळेकाराक पणजेन वळखता सामान्य मनीस खंय वळखता, ताका वळखना न्ही कोण म्हणून कितलो हुशार आसलो म्हणून तें कामाक उपेग पडटा असो ना, की सामान्य मनशाक घेवन वचपी मनीसूच निवडणुकीक फुडें पावपाक शकता. कितें म्हणटा यू एग्री विथ संजू की देर इज नो फायट लेफ्ट, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी? हय प्रमोद, हांव पणजे वयाच्या 14व्या वर्साच्यान पळयता आनी तेन्नाच मनोहर पर्रीकर पणजेत आयिल्लो आमदार म्हणून. तेन्नाच्यान आयज मेरेन हांव पळयता. 2012च्या निवडणुकीत पर्रीकरान सत्ता मेळोवन दिली, संजू म्हणटा तशें बरोबर आसा. आयज जर 2017 असो प्रसंग आशिल्लो आनी विधानसभेची सर्वसाधारण निवडणूक जर आशिल्ली जाल्यार पर्रीकराक कठीण जावपाची अशी परिस्थिती आशिल्ली. पण जाला अशें की पर्रीकाराक बहुमत मेळनाशिल्लें स्वता पर्रीकरय अडचणीन येवपाचो. पूण जाला अशें की आमी अर्दे वाटेर आसात. 2.5 वर्सां पूर्ण 3 वर्सां पूर्ण करता सरकार आतां आनी सेंट्रलानय BJP आसा. देशभर BJPचें वारें जावपाक लागला. थंय महाराष्ट्रा सयत गुजरात, राजस्थान हे सगळे जर राज्यां पळयले आमी, जम्मू काश्मीरा पर्यंत, आनी हेजें सगळें वातावरण पळयलें त्या खातीर अशें दिसता की सिद्धार्थाक ही निवडणूक खूब सोंपी जातली. हे आमी उलयतात 3 वर्साच्या कार्यकाळांतले. पूण 2017तलें चित्र कितें आसतलें हे निवडणुकी वयल्यान ठरवचें ना. तुम्हाला 2017 भितर आमकां वेगळें चित्र दिसपाक शकता. किशोर, कितें दिसता? प्रमोद, म्हाका दिसता की पणजी मतदारसंघातले जर विधानसभा निवडणुकीचो जर हिस्ट्री काडीत म्हणजे मनोहर पर्रीकराच्या एंट्री पासून 1994 पासून, जाल्यार खुद्द मनोहर पर्रीकर रिंगणान आसतना सुद्धा पणजी मतदारसंघाची निवडणूक ही एकतर्फी केन्नाच जावंक ना. त्यामुळे मनोहर पर्रीकर जेन्ना ना आनी मनोहर पर्रीकराच्या वतीन जेन्ना सिद्धार्थ कुंकळकर हो भाजपचो उमेदवार आसा तेन्ना ती निवडणूक एकतर्फी जातली अशें म्हाका अजिबात दिसना. दुसरी गोष्ट अशी आसा की काँग्रेसचे अस्तित्व ह्या पणजी मतदारसंघात नाच, नाम मात्र. तरी सुद्धा काँग्रेसीक हांगासर 3 ते 5 हजार ह्या अशी मतां शेगीत पडलेलीं आसात.
काँग्रेसची संघटना आताय ना फाटल्या 3 वर्सांकूय नसली तरी पण काँग्रेसीक हांगा मतदान पडत आसा आणि त्याची रेंज ही दर निवडणुकीक काँग्रेसच्या मतान वाढ जायत आसा. त्यामुळे ही निवडणूक सिद्धार्था खातीर सेफ असो येता पूण ती एकतर्फी जातली हे म्हाका दिसना. म्हणजे हो जो मुद्दो आसा की अल्टिमेटली जेन्ना पणजेकार मनोहर पर्रीकाराक म्हणून मत मारतालो तेन्ना तो एक तर चीफ मिनिस्टराक मत मारतालो किंवा लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक मत मारतालो. थंय समीकरणां बदलताली. वेन इट इज नॉट मनोहर पर्रीकर आणि जसो तूं म्हणटा की ताजो वारस आसा त्याच आपलेपणान किंवा त्याच गंभीरपणान सिद्धार्था कडेन पणजेचे मतदार पळयतात काय कितें आणि ते कन्वर्ट जातले काय कितें तो करिझमा आसा तो कन्वर्ट जातलो मतां भितर काय कितें. आतां मतदार बदलला. मतदार ध्येय धोरण आयडियोलॉजी मानपी मतदाराचो जो आंकडो आसा न्ही तो खूब उणो जाला आतां. तो फक्त पणजे न्हय सगळेच कडेन तो देशांतूच उणो जाला. जेन्ना व्हडें खंयचेय बुराक पडिल्लें आसता पळय तातूंत सगळे वटेन उदक येता न्ही. दुसरी गजाल वयर केंद्रान BJPचें सरकार आसा तेंय बी कितें दडे वयलें बी अशें कडे वयलें ना आनी हांगाय आसा. आनी दुसरे वटेन काँग्रेसीचे म्हण विचारसरणेचे लोक आसा गजाल खरी पूण काँग्रेस संघटनेचें कितें. काँग्रेसींतल्या संघटना अशी 1/2 1/3 अशे पद्दतीन ती फुटल्या. म्हणटा तें वातावरण हांगा ना तशें. ताका लागून हांव तुका सांगता की पांडुरंग बाबान जी गजाल सांगली की जावं आमचो किशोर बाबान जी गजाल सांगली की एकतर्फी केन्ना जावना म्हणून म्हजे नदरेन हे खेपे खुबूच वाव आसा एकतर्फी जावपाक. तुम्ही म्हणटात की मनोहर पर्रीकार आसतना सुद्दां जितली एकतर्फी जाली ना निवडणूक ताज्या चड एकतर्फी सिद्धार्थाची टायमार जाली. हय जातली. आनी दुसरी गजाल की काँग्रेसींतल्या एका खडेगांठ जो आमदार आसा ताजोय बी सिद्धार्था म्हणजे मनोहराक BJPक तेको आसा. BJP कशें म्हणना हय बाबूशच आनी कोण खडेगांठ ताजो तेको ताजे जे कार्यकर्ते आसा ताजे जे बाबूश म्हाका प्रत्यक्ष मेळूना ताणें म्हाका कांय सांगू ना पूण ताजे कार्यकर्ते म्हाका मेळटा आनी ते म्हणटा आमचो एक प्रयत्न आसतलो की सुरेंद्र फुडाराचें डेपॉझिट जप्त जावंक जाय म्हणून. अशें जेन्ना ते कार्यकर्ते करता त्या देवार आनी मार्ग कसो. हाऊ क्रुशल इज बाबूश फॅक्टर. ज्या बाबूस मनशरतान सुरेंद्र फुर्तादोक महापौर केल्लो आज तो स्वतः बाबूस मनशरातूच सांगता की ताका मतां मारूं नाकात म्हणून. ताका पाडप हेच आपलें हें म्हणटा तो ही आपली लढाई म्हणटा तो पर्सनल आपली वैयक्तीक लढाई की आपूण ताका पाडटलोच. हे जालो एक विशय. दुसरो जालो बाबूशाचे जे नगरसेवक आशिल्ले ते सुरेंद्र फुर्ताद वांगडा ना. म्हणजे सुरेंद्र फुर्ताद आणि रुथ फुर्ताद हे दोनूच नगरसेवक सध्या आसात. ही पहिली गजाल जाली. दुसरो बाबूश जालो. जेनिफर काय सपोर्ट करतली अशें आमी सध्या धरूं शकना कारण स्वता बाबूशच ना म्हणटाली. म्हणटकच पणजेच्या हो संपूर्ण इलेक्शनात सुरेंद्र फुर्ताद हो सध्या एकटो पडला. बाबूशाचो पणजे मतदारसंघाचेर कितलो पगडो आसा कितलो होल्ड आसा आणि कितली पर्सेंटेज ऑफ वोट्स बाबूश कॅन कन्वर्ट विथ इज सिंगल वर्ड. ताचे जे नगरसेवक आसात तातूंतले 3 ते 4 नगरसेवक असे आसात ती पणजे मतदारसंघात तांचो थेट हे येयला. तातूंतले 2-3 आमी सारके धरुया. एक गंगाराम काळे, दुसरो रुद्रेश, तिसरो यतीन पारेख हे सामके पणजेन आशिल्ले लोक. त्याच्या भायर हे सायटीन जे आसात दोनापावल मिरामार ते त्यांचो थोडो भाग जरी तालिगांव येयलो तरी बहुतांश भाग हो पणजेन येता. सो बाबूस मनशराचो इफेक्ट हो आसतलोच आनी आसपाकूय जाय तो सांगता त्या हिशोबान कारण ताणें तिथं कामूय केल्लें आसा हेच्या पयलीं आनी फाटलीं कितलींशीं वर्सां महापालिका जेन्ना ताब्यान दवरला हें म्हत्वाचें तें आमी पळोवपाक जाय. सो म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या हेतूर बाबूस मनशराचो परिणाम हो जातलो. हाऊ क्रुशल इज दॅट फॅक्टर. बाबूशान जी एंट्री मारली की आपूण BJPक सपोर्ट करतलो म्हणून ताजे उपरांत वन सायडेड जालेशी दिसना तुका. ना म्हाका दिसना. म्हाका दिसता की बाबूशान जरी पाठिंबो आपलो जाहीर केलो जाल्यार लोक आयज इतले हुशार आसात की बाबूशान जेन्ना आपलो पाठिंबो जाहीर केलो तेन्ना लोकांच्या जेन्ना आमी पणजेन फिरतात तेन्ना लोकांच्या तोंडांसून जी प्रतिक्रिया आयकपाक मेळटा पळय ती वेगळी. बाबूशान पाठिंबो दिलो मरे आतां हांगा सिद्धार्थ 100% निवडून येतलो असो कोण उलयना. पयला मरे ही हेंची सेटिंगां ही प्रतिक्रिया आयकपाक मेळटा फर्स्ट ऑफ ऑल. दुसरी आनी एक प्रमोद एक म्हत्वाची गोष्ट पणजी मतदारसंघाच्या दृश्टीन एक आसा की पणजी मतदारसंघाचे एलीट ग्रुप जे आसात लोक सधन लोक जे आसात त्या सगळ्या लोकांच्या प्रभागांनी तूं पळयशीत जाल्यार थंय बाबूशाचे कावन्सिलर निवडून येयलेले आसात काँग्रेसीचे निवडून येयलेले. जे गरीब सर्वसामान्य लोक जे आसात
ज्यांच्या समोर अश्यो समस्या आसात की ते सोडोवपाक तांकां देवा समान मनीस जावो, तेंच्यांनी मनोहर पर्रीकराचेर देवा सारकी श्रद्धा दवरून मनोहर पर्रीकराक निवडून हाडलो 5 वर्सां. ते खंयचे भाग? बोगदवक, मागीर तो तुजो देऊळवाडा, मागीर मळा भाग, ह्या भागांतल्या लोकांच्यो समस्या पूर्णपणे वेगळ्यो आसात. तेंच्या थंयसरल्या घरांचो विशय आसा. ती सगळ्या घरां एक तर ती घरां धोकादायक परिस्थितीन आसात, तेतून मागीर टेनन्सीचे विशय आसात, भाटकाराचे विशय आसात. अशे जे गरीब भाग, सर्वसामान्य लोक ज्या ठिकाणी पणजे रावतात त्या लोकांनी पूर्णपणे मनोहर पर्रीकर हो देव आणि होच आमचे विशय सोडवू शकता अशा पद्दतीन श्रद्धा दवरून गेली 5 वर्सां ताका निवडून हाडलो. आणि आता जेन्ना अकस्मात मनोहर पर्रीकर दिल्लीक पावलो तेन्ना त्या लोकांची परिस्थिती अशी बिकट जाल्या की आता आमचो विशय सुट्टलो काय आमी फसले. ते सिद्धार्था कडेन पर्याय म्हणून पळयतात काय पळयनात? ना पळयनात. पळयनात म्हणतो. अशें जरी असले तरी भाजपाची जी संघटना आसा न्ही ती किशोर सांगतात त्या प्रमाण सकयले म्हणजे आमचे गरीब वर्ग जो आसा किंवा मध्यम वर्ग आसा तांच्या कडल्यानूच फुडें येयल्या ती आणि अजूनय तेच करतात. तांची जर सदस्य मोहीम तुवें पळयली जाल्यार ती अशेंच घराघरांनी पावल्ले आसात. सो म्हणटकच म्हाका दिसता म्हणजे तूं किशोर जजरान म्हणटा की हो परिणाम 17 दिसूं शकता. आमी वदळ उलयलो त्या प्रमाण की अडीच आनीक 2 वर्सां लोक पळयतले आपली कामां जाता काय ना ती 17 न्हू धक्को ताका दिवं शकतात. पूण सद्याच्या घडयेक म्हाका दिसना अशें जातलें. लोक धक्को दिवपाचे मुडा भितर आसा. मनोहर बाब पर्रीकार केंद्रात जरी गेलो न्ही ताजी पणजे वयली सासाय ना जाल्या अशें हांव म्हणपाक तयार ना. कित्याक ना जाल्यार ती सिद्धार्थाक उमेदवारी मेळचीच नाशिल्ली. आणि हांव हे मान्य करपाक तयार ना की मनोहर पर्रीकराचेच कितें पणजे वयाचो कितें आसा आशिर्वाद आसा आनी ताजें कितें जालें म्हणून अशें जर आशिल्लें जाल्यार पणजे खंयच्या खंय पावपाचें. फाटलीं 20 वर्सां हांव पळयतां आनी फाटलीं 20 वर्सांच जालीं पर्रीकर हांगा आमदार जाल्ल्याकूय पणजे आसा तशीच आसा. जो विकास जाला आमी म्हणटा तो आपल्या बिल्डरांनी जो त्या एरियेंतलो केला पळय मोठे मोठे बिल्डिंगी उबे रावले चकाचक सगळें दिसता हे सगळे तो विकास हो शासना कडल्यान जाल्लो विकास न्ही हो. तूं जर प्रमोद जर पळयलो जाल्यार पणजेचो नकाशो काडून पळय की बांदोडकर रस्तो, महात्मा गांधी रस्तो, 18 जून रस्तो, बोरकर रस्तो हे सगळे रस्ते अशे मदल्यान पणजेच्या येयल्या केक कापिल्ल्या भशेन. ते इतली वर्सां जाली पणजे त्याच रस्त्यांच्या सायडीक तशीच आसा. ते रस्ते तशे आसा, फुटपाथी तशे आसा आनी जुने बिल्डिंग तश्योच आसात. पणजे अशी काय बदलूंक ना. जो विकास जाला तो प्रायव्हेट पार्टीनी केल्लो आसा. आणि अशें आसून तूं म्हणटा की अजून लोक बीजेपी कडेन सिंपथीन पळयतले. कारण त्याची संघटना ही पहिली गजाल. संघटना जी आसा न्ही ती तेंच्यानी प्रचंड मजबूत केल्ली आसा. बीजेपीची संघटना आसा हो मुद्दो काय काँग्रेसीची संघटना ना हो मुद्दो? काँग्रेसची संघटना ना होय मुद्दो. होय मुद्दो. ओके. तो म्हणटा की अल्टिमेटली फाटली 20 वर्सां मनोहर पर्रीकरान जो कितें डिलिव्हरी दिल्या ती लोक पळयतले. ती पळयल्यार तुका कितें दिसता मनोहर पर्रीकराक धातली 10 मार्क पडटात? धातले 10 पडपाची गरज ना. मनोहर पर्रीकराक 5 पडूं येता पूण काँग्रेसीक कितले पडटले तो प्रश्न आसा न्ही. 100 मार्काचें गणित करूच नाका न्ही. एटलिस्ट तुका एक सादारण 35 तरी पडूं नाका आशिल्लें पूण हांगा 35 ग्रेस काटार तरी पास जावपाक चान्स आसा तो ना न्ही. हाजो अर्थ कितें बीजेपीन खूब बरें केलां अशें म्हजें मत ना. बीजेपीच्या कांय गजाली म्हाकाच मान्य ना. म्हाका वैयक्तीक विचारशी जाल्यार आनी लोकांकूय मान्य ना. उलयतात न्ही कांय निर्णय तांचे मान्य आसना. पण हाजो अर्थ काँग्रेसच्या संघटनेन आनी काँग्रेस पक्ष आज जो आसा पळय ताजेर विश्वास कोणाचो आसा? कोणाचेर दवरपाचो विश्वास? काँग्रेसीन आज मॅनिफेस्टो जाहीर केलो. तो मॅनिफेस्टो पळय म्हाका दिसता एक गजाल जाली की कसिनोचो विशयच मॅनिफेस्टो भितर ना आनी विचारतकी विसरलो म्हणून सांगलें. सो विसरत काँग्रेस मॅनिफेस्टो तयार करता. अशें हातूंत भितर हाव कॅन यू से दॅट देर इज इवन अशें डिसेंट फायट? संजू जशें म्हणटा की 5 मार्क पडूं म्हणटा मनोहर पर्रीकराक, काँग्रेसी एक तरी पडटलो मागीर कोण जिखलो? बीजेपी जिखली न्ही. इज द लॉजीक ही इज अप्लायंग ना. प्रमोद एक कशें आहा काय म्हाका म्हणजे एज अ पत्रकार म्हणून जेन्ना हांव निरीक्षण करता बारीक तेन्ना म्हाज्या अशें लक्षान येयलां की गेले 3 वर्सां विरोधी पक्ष गोंयचो हो टोटल कॉलॅप्स जाल्लो आसा.